आमचो आयज जनगण मन नमन तुका गोंयकाराची आमची कार्यावळ आसा लोकांक मेळपाची आनी लोकांचे प्रश्न समजोवपाची। आयज चवथो दीस आसा। आयज आमी पणजे बाजारांत सकाळीं भोंवले तो इतलो वायट अनुभव पणजे मार्केटाचो पळोवपाक मेळ्ळो की ह्या मार्केटान कसल्योच सुविधा ना, कसल्योच फॅसिलिटी ना। हे स्मार्ट सिटीचे मार्केट अशें दिसत ना। फक्त स्मार्ट सिटी म्हणून बोवाळ, पूण भितर सगळें पोकळ जाल्लें आसा। आयज लोकां मार्केटान इतली गरमी आसा, ना फॅन चलना, ना लायटी सारके ना। जे व्यापारी आसात ते इतले दुख्खी आसा, तेंचो वेपार कुसता, कारण तांकां मार्केटांत गिरायक येना, कारण भायल्यान ते सगळे बसतात विकतात, तेजेर कांयच कंट्रोल ना। मोदी सरकाराचे 4 वर्साचे परफॉर्मन्स रिपोर्ट कार्ड प्रोजेक्ट करता आसतनाच गोंयाक मुख्यमंत्री ना म्हूण काँग्रेसीन फोग काडलो। देर इज नो गव्हर्मेंट आणि सरकार नासल्या कारणान कितें परिस्थिती उद्भवल्या ही जनतेच्या लोकांसमोर हाडून मुख्यमंत्री ना, आणि मुख्यमंत्र्या कडेन फायनान्स डिपार्टमेंट आसा, ताजे कडेन पब्लीक एडमिनिस्ट्रेशन आसा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन आसा, ताजे कडेन शिक्षण खातें आसा। की बीजेपी सरकारच्या काळान फक्त 4,16,000 जॉब निर्माण जाले। दिस इज द बिगेस्ट फेलियर। Demonetization resulted in 15 lakh jobs. Exports have reduced to zero. That means the growth is zero. Petrol and diesel prices have shot through the roof. म्हापशाय काँग्रेसीन विश्वासघात दिसाची रॅली काढली। 4 वर्सां बीजेपी सरकाराची आणि गोंयची 1 वर्स 100 दीस एक काळ्या स्वरुपान काळखान लोक भारताचे जगता हेच्या खातीर निश्चित करपाक आयज डिस्ट्रिक्ट कमिटीन हांगा ऑर्गनायज केल्लो आहा। गोर गरीब दलित पीडित शोषित सगळ्या लोकांचो विश्वासघात केल्लो आसा। दक्षिण गोंयांतूय काँग्रेसीन विश्वासघात दीस पाळ्ळो। जी आश्वासनां गेल्ल्या इलेक्शनाक ताणें दिल्ली एकूय आश्वासन ताणें पाळलें ना। सगळे आमचे आयले कित्याक मोदी सरकार फोटो मारीत आसा। मोदी म्हणटा तो एक फोटिंग जाला, आयज सांगलेलें काल। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।